गोंयांत कॅन्सर दुयेंतींचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कॅन्सर विशीं जागृताय तशेंच तपासणी चालू आसा. आतां मेरेन 6 कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन कॅम्प जाल्यात. तातूंत सुमार 1100 लोकांनी वांटो घेतिल्लो. ज्या लोकांक कॅन्सराची लक्षणां सांपडल्यात तांचेर उपचार सुरू केल्यात. तशेंच कॅन्सर सांपडिल्ल्या दुयेंतींक जीएमसीत फुकट उपचार दितले खंय. कॅन्सरची तपासणी करपा खातीर सगळ्या सरकारी भलायकी केंद्रां मेरेन आमी पावतले अशी माहिती नोडल अधिकारी जगदीश काकोडकर हांणी दिल्या. कॅन्सर डिटेक्शन अभियान हाची सुरवात गोंय सरकाराच्या वतीन आमचे श्रीपाद भाऊ नायक जे आसा तांणी CSRंतल्यान CDAC म्हणटा त्या संस्थेंतल्यान त्रिवेंद्रम केरलाच्यान ही 3 कोटीची गाडी आमच्या गोंयांत सुपूर्द केली. आणि श्रीपाद भाऊ आणि आमचे माननीय आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे हांणी दोगांनी मेळून तांचे लॉन्च केले. आणि त्यानंतर आमकां प्लॅन ऑफ एक्शन तयार करपाक लायलो. अशें मेळून आमी गोंयच्या सरकाराची 3 संस्था जी आसा अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, गोवा डेंटल कॉलेज आणि डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस ह्या तिगांनी मेळून हो उपक्रम तयार केलो. आतां पर्यंत आमचो पयलो कॅम्प जो रुरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर मांडूर जाल्लो, ताच्या नंतर आमी वाळपय सब कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत गेले, मागीर कुडचड्याचेर केलो, मागीर सांखळे केलो. त्याच प्रमाणे आमी काणकोण एक व्हडलो कॅम्प केलो, सगळ्यान व्हडलो आतां पर्यंत जालो तो काणकोणा. आणि 16 तारखेक ह्या म्हयन्याचे आमी ओल्ड गोवा ह्या जाग्यारूय बी चॅक केलो. आतां मेरेन 6 कॅम्प जाले. 1100 मायज लोक दादले आणि बायलो हांचो चॅकअप जाल्लो आसा. आमचे 7 पोस्ट ग्रॅज्युएट MD स्टुडंट आसता, ते तांकां फूल स्क्रिनींग क्वेश्चनेर दितात. हेल्थ सर्विसीसाची टीम घराघरांनी वचून तांकां येवपाक फुडाकार दितात. तांकां वॉर्निंग सिम्पटम्स सायन्स शिकयतात. आणि जाका आमी हाय रिस्क स्क्रिनींग, सिलेक्टीव स्क्रिनींग स्ट्रॅटेजी एडॉप्ट करून जे लोक आमच्या कॅम्पाक येतात तांकां सगळ्यांक आमी स्क्रिनींग क्वेश्चनेर दिवन सर्जनाक, गायनिकोलॉजिस्टाक, रेडिओलॉजिस्टाक दाखोवन कोणाक पळय दुबाव लागता तांकां आमी कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनीन व्हरतात. आणि आतां मेरेन जितले मेमोग्राफीज केले, आमी डिजिटल मेमोग्राफी 40 वर्सांचे वयर बायलांक ऑफर करतात. सोनोमेमोग्राफी बिलो 40 इयर्स बायलांक ऑफर करतात. मेमोग्राफींतल्यान जे आतां मेरेन चॅकअप जाले तातूंतल्यान आमकां जवळ जवळ 55 बिनायन ट्युमर सांपडले, म्हळ्यार नॉन कॅन्सरस. ते ऑपरेशन करून नाल्यार वखदांनी बरे जातले. आणि 3 आमकां अशे बायलो मेळ्ळ्यो जेंकां ब्रेस्ट कॅन्सर मेळ्ळो सुरवातेचे स्टेजीर. त्या बायलांचे अर्ली डिटेक्शन जाल्या नंतर आमी रिपोर्ट पावून फॉलोअप केलो, ट्रिटमेंट सुरू केला. थोड्यांचे ऑपरेशन जाला, थोड्यांक किमोथेरपी स्टार्ट केल्या आणि थोड्यांक गरज पडटा त्या प्रमाणे फुडले रेडिएशनूय दितले. हे पूर्ण ट्रिटमेंट गोंय सरकार आणि आमचे पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेजींतल्यान फ्री दिता. आणि जानेवारीच्या म्हयन्यान एक कॅम्प आमी पेडणेचो कॅम्प जो दसऱ्याक लागून फुडें पावलो, तो पयलीं आमी पेडण्या करतले. आणि मागीर दुसरो एक कॅम्प आमकां शिरोडेच्या लोकांनी पण रिक्वेस्ट केल्लो आसा. हेल्थ सेंटर शिरोडेच्या गांवांत आमी वतले, म्हळ्यार नॉर्थ साऊथ जानेवारीन जातले. त्यानंतर मार्च म्हयन्या नंतर जे हेल्थ सेंटर्स उरल्यात गोंयचे, ग्रामीण, प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चुकून एखादो उरलो, नाजाल्यार खंय अर्बन हेल्थ सेंटर जर आसा, ते गव्हर्मेंट सेंटरांनी आमी पयलीं रीच आवट जातले त्या सगळ्या लोकांचे भलायकी खातीर. कसलो कॅन्सर चड मेळ्ळे? आतां पर्यंत आमकां सगळ्यान चड मेळ्ळे ते 3 ब्रेस्ट कॅन्सर मेळ्ळे. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर.